सरकारचो आयज सरकार जो आसा न्हू तो मी नवेच म्हणटात ते ह्या बोटाली चुकी ह्या बोटार करतात त्या बोटाली चुकी ह्या बोटार करतात ताका लागून भारतीय जनता पार्टी सरकारान गोंयच्यो खुर्च्यो ज्यो आसा न्हू हे खाली करपाचे आनी सरकार हो डिजॉल्व करपाक जाय मागता कित्याक लागून गोंयच्या लोकांक खूब त्रास जाता गोंयच्या लोकांचो रेव्हन्यू हे बुडयतात आपणाक जाय तशें वागतात कंटेनराचे कंटेनर हांगा सोरो धरतात 300-400 कोटीचे हांगा करप्शनां जातात आज कोर्टान धांवचो पडटा प्रत्येक गोष्टीक हायकोर्टाक इनवॉल्व जावचो पडटा प्रत्येक गोष्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक इनवॉल्व जावचो पडटा प्रत्येक घुमंतकी आयज जो आहा न्हू आयज असो हो जालेलो आसा की ह्या सरकारान जे येयल्ले दिसा कितें कितें जाय कोणी मारया आतां आमचो मेन मुद्दो आहा म्हणटा तो FIR जावपाक जाय. ईच अँड एवरी डे आझाद मैदानाचेर नाका सगळे कडेन आमी प्रोटेस्ट पळयता आनी हे प्रोटेस्ट कसले इलिगॅलिटीजाचे प्रोटेस्ट. काल आतां एक ट्रक थंय म्हाकाच ना जवळो म्हणून कळ्ळो की तो लिकर व्हरतालो म्हणून. आयज परत पेडणे एक ट्रक धरला खंय तेतून खंय इलिगल लिकर आसा. वेंगुर्ले मठान थंयसर इलिगल लिकर धरला. सो आयज खंय व्हरून सोडून उठला तर म्हाका काय कळना प्रमोद सावंत. आयज प्रॉब्लेम कितें जाला जाणा आयज ह्या भारतीय जनता पार्टी कडेन हेड मास्टर ना. हेंचो पयलीं जो मनोहर पर्रीकर हेड मास्टर आसलेलो न्हू कितें थंय मातशें कंट्रोलान आसलेले. मागीर तो तेंचो दुसरो हेड मास्टर मागीर आमचो सतीश धोंड हो एक हेड मास्टर बरो आसलेलो कंट्रोलान आसले मातशें. आतां आपणाक जाय तो कारभार कोण कोणाक विचारिना. सीएम म्हणटा कितें सांग बाकीच्या मंत्र्यांक तुका जाय ते कर आपूण आपणाक जाय ते करता. तुमी म्हाज्या हितून इंटरफियर जावं नाका आपूण तुमच्या हितून इंटरफियर जायना. आयज आमी ईच अँड एवरी मिनिस्ट्री पळयता सगळे हितून आहा संशयाच्या घेऱ्यान आसात सगळे जाण. दत्तप्रसाद नाईक म्हणटा कितें सांग हे इलिगॅलिटीज जे आहा हे बंद जावपाक जाय नाल्यार आमचो लिकर बिझनस जो गोंयांत लिगली चलता तो काबार जातलो. आमी सगळे काबार जातले. काबार जाले गोंयकार सगळे काबार जाले. जे PWD कॉन्ट्रॅक्टर सुद्धा आसलेले आयज सीएमा कडेन डिपार्टमेंट आहा ते PWD कॉन्ट्रॅक्टर काबार जाले ह्याच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा खातीर. आयज जर गोंय कोण काबार करून उठले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आयज हे सरकार काबार करपाक उठले. तेच्या उपरांत मागीर आयज ज्या पद्दतीन हो गोंयचो सोरो इलिगली भायर वयता कितें आतां कितले करोडाचो तो आमकां खबर ना. रेव्हन्यू कोणाक लॉस जाता हो आमच्या सरकाराक रेव्हन्यू लॉस जाता. हितून इनवॉल्व कोण आहे नाटकांनी गव्हर्नमेंट सर्वंट एक्सायज ऑफिसर इनवॉल्व आसा. तेचेर कंप्लेंट कोण करिना PI. सो म्हाजो आयचो डिमांड जो पेडण्याचो PI आहा तेचेर पयलीं इन्क्वायरी बसोवपाक जाय की तेचो हात हितून कितें आहा आनी तेणी FIR करून इन्क्वायरी कित्याक करूंक ना ती. कित्याक आयज आमी ईच अँड एवरी टायम पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना सामान्य लोक न्याय मागपाक वयता कितें पयर पणजे आमी हांगा तालिगांवचो इन्सिडंट घडला कितें बाबूस मनसराच्या बायलेन उलट कंप्लेंट सिसील रॉड्रिगाचेर केली जेणी त्या दिसा तेंचेर कंप्लेंट केलेली. सो आयज हे प्रकार घडले कोण हक्का खातीर झगडटा तेंचेर कंप्लेंट जाता. सो म्हाजो डिमांड आहा पेडणे पुलीस स्टेशनाच्या PIचेर कंप्लेंट जावपाक जाय तेची इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी इन्क्वायरी करून म्हाजे हिसपान जाल्यार जेणी FIR घेवंक ना 7 कंप्लेनी दिवन सुद्धा ताका सस्पेंड करपाची गरज आसा. देव बरें